मोगाच्या न्हू फाटीं सांगे नेत्रावाली म्हणटा ते गांवान एक 8वे स्तोरेची गोडणी घडली. एका घरान एक सोरो भितर सोरोंक सोदी, पूण तांच्या सुण्यान त्या सोरपाक भितर सोरोंक दिवंक ना. ताका आडायलो आनी फुडें कितें घडलें तें आयकात. आयज असो इन्सिडेंट म्हाज्या लायफाक हांवें आजमायला आनी दूख आसा आयच्या दिसाक. कित्याक आयज हांवें एक फॅमिली मेंबर, ज्या फॅमिली मेंबराक हांवें 8 वर्सां पयलीं खंय तरी सवाय केल्लो, जी म्हाजी मेहनत, डॉक्टराची मेहनत, त्रास काडलेले, कित्याक खंय तरी ताका लायफ दिवपा खातीर. एक पपी हांवें 8 वर्सां पयलीं हाडलेलो, जो म्हाका रस्त्यार मेळिल्लो. सो देवाचे कृपेन हो पेटो वाचलो आनी आयज 8 वर्सां जाल्ली लगभग हो आमचे बरोबर आसा, एक फॅमिली मेंबर. पूण आयज सकाळीं 10:30 सुमार म्हाका म्हाजे डॅडी फाटल्यान आवाज आयलो की जिवाणें आसा. लागीं गेली जिवाण्याची, असं कळ्ळें की ऑलमोस्ट त्या जिवाण्याक कोणें तरी घास मारला 2-3 कडेन. सो हे आमी चिंतलें कोणें घास मारलो, एक तरी पेट्यानच मारपा. आमगेर ऑलमोस्ट 60 कुत्री आसा जे आमी रस्त्यार लोकांनी सोडले, ती हांव सेवा करता गेली 20-25 वर्सां. सो म्हाका मनाक एक विचार आयलो, ह्या पेट्याक समज हेज्या जो कोबरा आसा ताका घास मारला, कोणें मारला म्हणटना हांव जे म्हाजे सरावंडींग जे कुत्रे जे पेटे आमचे आसता तेंचे कडेन गेलो, सगळ्यांक चॅक केलें. सो एक पेटो मिस जालो. तितू खातीर हांव ज्या जाग्यार तो बसता थंय पळोवपाक गेलो जाल्यार वायट दिसलें पळोवन की जिवाण्या बरोबरच हो पेटो तेंच्या लटाफटी खंय तरी हो पेटो मेल्लो आसलो. एक 5-10 मिनटांचो इन्सिडेंट. ज्या पेट्याक, ज्या फॅमिली मेंबराक हांवें 8 वर्सां पयलीं वाचयलो, त्रास काडले डॉक्टराची मेहनत घेवन, आनी आयज खंय तरी नेचराचो जी कृपा आसा म्हणटा आमी, की जे जिवाणे म्हाज्या घराक, म्हाजी भुरगीं आसा 1.5 वर्सांचो भुरगो, एक 7 वर्सांचो, ज्या एंट्रन्सार जिवाण्याक मारून उडयलें. म्हणल्यार आयज आमी जी काणी म्हाका आमी म्हणली की आमी भुरगीपणां आयकल्ली की देव दिता देवूच व्हरता, जे बरें करता तें तुका मेळटा. ज्या पेट्याक वाचोवपा खातीर 8 वर्सां पयलीं हांवें त्रास काडलो, वाचयलो, डॉक्टराक हांवें त्रास केलो, रातचे 1 सुमार सलायन लावपाक हाडप व्हरप पावोवप, आनी खंय तरी आयज म्हाजी फॅमिलीक, म्हाजी भुरग्यां वाचोवपाक, आमकां वाचोवपा खातीर ह्या पेट्यान खंय तरी आयज जीव गेल्लो आसा. म्हणल्यार कितें शिकवण दिता आमी, ही शिकवण खंय तरी याद दवरपाक जाय. जी जाणटेले म्हणटा आमकां प्रत्यक्ष लायपाक मेळटा की लोकांची खंय बरी केल्यार बरी मेळटा. मनशाचो तो खरो इश्ट जावन आसा खंय तें सुणें. ही गोडणी आयकोन सोगल्यांनी गिन्यान करूंक जाय शाणें. त्या सुण्याक रस्त्यार सोडलेले, आपल्या घरांत हाडले ताणें. पूण तें सुणें असली दोयाल करनी करीत म्हूण चिंतूंक ना कोणें. कुरचोरी 8 वर्सां पयले मेवलेले खंय तें बाजारान. सुणें तें दुयेंत आसलेले, सेवा केली हाडून घरान. सुणें चोड पेरी घासा म्हूण सांगलेले ताका दोतोरान. 15 दीस पासून अमित नायक आसलो चिंतनाच्या बारान. सांगे बायलेच्या आदारान आमीत गोर चलयता एकटो. 7 वर्सांचो व्हडलो चेडो आसा, 1.5 वर्साचो चेडो धाकटो. रस्त्या वेल्या सुण्याक हाडटा म्हूण सुणी राखपी म्हूण पडला तोकटो. ते सुण्याचें कर्तूब चिंतून आमी ताचो मोडला पाकटो. फाटीं ताच्या घरान भितर
सोदी सोरोप व्हडलो सुण्यान भितर सोरोंक दिवंक ना सुणो सोरपाक थंय जोगडलो सोरपाक मारलो पूण खोटा सुण्याक सोरपाचो तो विकार चोडलो फामिलीक साल्वार करूंक सुण्यान ओय आपल्याचो जीव सोडलो दुसऱ्या दिसा जोखमी जालोलो सोरोप दिसती पडलो दारार सुण्यान सोरपाक मारूंक ना तर म्हणटा दूख येवपाचें घरार फामिलीक साल्वार केली म्हूण आर्गांदी कोशेच्या बारार पूण विस्वासी सुणें सोंपलें म्हूण रडो तगली करून विरार बरें केल्यार बरें मेवता आमी ताके सारकें कवलें सुण्याक ताणें सारवार केलेलें तें सुणें ताका पावलें 60 सुणी ताचे लागीं आसात त्या दिसाक आनीक एक मेवलें रस्त्या वेल्या सुण्याक पोसता म्हूण बरें सूख ताका गावलें सुण्याचे एक एक कुर्तू पोवन 7 दीस पासांव बोगता व्हडलें एका सुण्याचो गोरकार सोंपलो सुणें फोंडार वचोन रडलें एके बायलेन भुरग्याक जोलूम दिवन भुरग्याक व्हरून डस्टबिनान सोडलें मनशान सोडलेलें तें भुरगें सुण्यान तोंडान दवरून हाडलें तुवें सुण्याक बरें केल्यार सुणें उपकार विसरोना तुजो पूण मनशाक बरें केल्यार मनीस विसरता सांगो आजो त्या सुण्यान फामिलीचो जीव राखलो व्हडलो उपकार चिंतून पळय बेजो तुजें सुणें तुका केन्ना पावत तुज्यान मोज्यान सांगोन येजो सुणें जावन आसा विस्वासी फ्रेंड हो निरोप उगडास तर म्हजो